आम्ही या दोन तीन दिसांनी भितर आम्ही एक अराउंड 6 गाडयो धरल्या, चडश्यो विथआउट नंबर प्लेट आणि तितून एक बुलेट आशिल्ली विच इज हॅविंग मॉडिफाईड सायलेन्सर. सो वी हॅव ऑलरेडी बुक्ड देम अंडर रेलेवंट सेक्शन्स आणि सध्या हाडून दवरल्या. सम व्हेकल्स आर येट टू बी रिलीज. तांकां इन्स्ट्रक्शन क्लियर दिल्लें जे कोण ओनर आशिल्ले तांकां, जो पर्यंत ते प्रॉपर नंबर प्लेट घालना गाडयांक तो पर्यंत गाडी आमच्यान रिलीज जावपा ना म्हणून. आणि चडश्यो गाडी ज्यो आसा तांकां ज्यो फायन्स ज्यो आसा, सम आर हॅविंग इन्शुरन्स ना, पोल्युशन ना, विथआउट नंबर प्लेट आसा. पोल्युशन नाशिल्ली गाडयांक अराउंड 10,000 फायन पडटा वीच इज कंपाउंडेड बाय कोर्ट. आणि मॉडिफाईड सायलेन्सराक तांकांय बी अराउंड 10,000 फायन पडटा वीच इज ऑल्सो कंपाउंडेड बिफोर दी कोर्ट. बाकीच्यो ज्यो गाडी आसा विच आर हॅविंग विथआउट नंबर प्लेट ऑर विथआउट लायसन जे चलयता तांकां सादारण 10,000 फायन पडटा. 5,000 फॉर रायडिंग विथआउट लायसन एंड 5,000 फॉर दी ओनर फॉर अलाविंग मायनर्स टू रायड अ बायक. सो म्हाज्या लोकां कडेन इतलें हें आसा सांगपाचें आसा की भुरग्यांक शक्यतो भुरगीं जे आसा विथआउट लायसन्स जे आसा भुरगे तेंचे कडेन गाडी दिवची न्ही. आणि जे कोणी विथआउट नंबर प्लेट गाडी घेवन भोंवता तेणी प्रॉपर नंबर प्लेट घालून गाडी चलोवच्यो. विथआउट थोडे भुरगे आसा कितें हू आर मायनर विच आर हू आर अंडर एज, त्या भुरग्यांच्या पेरंट्साक एक रिक्वेस्ट आसा परत एकदा की अशी जर भुरगे आमकां सांपडले जाल्यार वी वील बुक देम एंड प्रोड्यूस देम, सेंड देम टू ज्युव्हेनाइल जस्टीस बोर्ड. आणि जर मॉडिफाईड सायलेन्सर घेऊन अजूनही लोकांना कोणाला खूप जणांना गाडी आसा, बाईक आसा विच आर मुव्हिंग अराउंड विथ मॉडिफाईड सायलेन्सर्स. सो आय रिक्वेस्ट देम टू रिमूव देम सो दॅट दे आर नॉट फाईन ऑर चलान. आता सगळे गाडयो ते सगळे नंबर प्लेटीकच मेळ्ळ्यात, सायलेन्सराकय थोडे मेळ्ळ्यात. चडशे कडेन नंबर प्लेटीचे मेळ्ळ्या. एक मोटरसायकल जी आसा सायलेन्सराक मेळ्ळ्या.